Sirach, Chapter 39. शास्त्र बरोवपी. भोववर्त्या देवाचे संमतीचो भोक्त सगळ्या पुर्वजांची जाणवाय सोदून काडटा आनी बाकितां नियाळून आपलो वेळ सारता. फांत्या पारार उठून आनी सगळ्या काळजान आपणाक रोचतल्या सर्वेस्पराची वाट पळयत रावता. पुर्वजांचे सगळे जाणवायेचेर तो सोदपूस करता आनी तो सगळ्या आदल्या लौकीक जाणकारांची उतरां निहाळटा आनी तांची बाकितां निहाळीत तो आपलो वेळ सारता. तो मुण्यांचो भितरलो अर्थ सोदता आनी वपारीच्या लिपलोल्या अर्थाचेर निहाल कोत्ता. तो राजकुंवरांची चाकरी कोत्ता आनी तो राजांच्या सांगातान भोंवता. तो विदेशी देशांनी भोंवता आनी मनशांतल्या बऱ्या वायटाचो अनुभव घेता. आपल्या सगळ्या काळजान तो सर्वेस्परा आपल्या रोचणाराक मागणें कोत्ता आनी सर्वेस्पराच्या मुखार आपलें तोंड उगडून आपली पातकां भोगोस म्हणून प्रार्थना कोत्ता. आनी देवाची खुशी जाल्यार तो हुशारकायेन भोंवतलो. ताच्या तोंडांतल्यान जाणवायेच्या उतरांच्यो झोरी भायर सरतल्यो आनी मागण्यांत तो आपल्या सर्वेस्पराक दिनवासतलो. बरेपणान आनी शिकपान तो प्रमाणीक जातलो आनी सर्वेस्पराच्या लिपलोल्या गुतांचेर नियाळ कोत्तलो. आपणें घेतलोलें शिकप तो सोबे माजार दाखयतलो आनी कोरारांतल्या कायद्यांचो अंदर ताका फावो जातलो. खूब जाण ताची जाणवाय वाखाणटले आनी तिचेर केन्नाच विसर पडचो ना. ताचो उगडास नपयत जावचो ना. पिळग्यांच्यो पिळग्यो ताचें नांव उरतलें. राष्ट्रां ताची जाणवाय परगडटलीं. सभा ताची स्तुती कोत्तली. ताका लांब आवक मेळत जाल्यार 1000 मनशांच्या नांवां परस ताचें नांव किर्तिवंत जातलें आनी मेलो जाल्यारूय तो धादोशी आसतलो. देवाची तुस्त करपाक आपोवणें. आनी हांगासर म्हजे कांय निहाल आसात. हय, हांव पुनवेच्या चंद्रा भाशेन जाणवायेन भरलोलो आसां. म्हज्या भोक्तिवंत भुरग्यानो आयकात आनी एके नदीचे किनारेर वाडलोल्या गुलाबा भाशेन फुलात. एका सुवादीक परमळाच्या कोमला भाशेन तुमी फुलून धुंपा भाशेन सर भोंवतणचो वाठार तुमी परमळान भरचो आनी सर्वेस्पराच्या देण्याच्या आशिर्वादान ताचे वाखाणणेचीं गितां गावचीं. गितांतल्यान आनी किन्नोऱ्यांनी ताच्या नांवांचें व्हडपण आनी ताची महिमा सोबे माजार परगट करची. गितां आनी वाखाणण्यान उदेशीं ताची महिमा तुवें गावूंक फावो. कितलीं अजापवंत सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां. तो थारायता त्याच वेळार सगळ्यो वस्तू घडून येतात. हें कितें आनी अशें कित्याक घडटा तें विचारिनाका. प्रत्येक प्रस्नाक फावो त्याच वेळार जबाब मेळटलो. ताच्या उतराक उदक थांबता आनी दोंगर कशें उबें जाता आनी ताच्या हुकुमा प्रमाणें उदकाचीं तळीं आकार घेतात. आपणाक जाय ती वस्त ताच्यान एकाच उतरान घडोवंक जाता. ताका वाटावंक जाय आसत जाल्यार कोणाच्यानूच आडावपाक जायना. मनशाकूळ कितें कोत्ता ती प्रत्येक वस्त ताका दिसती पडटा. ताचे नदरे सोशिल्लें कांयच लिपोवंक जायना. ताची नदर अरंभाक थावन शेवटा मेरेन पावता आनी कित्याचेंच ताका अजाप जायना. हें कितें, हें अशें कित्याक अशें तुवें म्हणूंक फावना. कित्याक प्रत्येक वस्त थर्रावीक हेतू खातीर रचल्या.
ताचो आशिर्वाद एके नदी भाशेन सुखी दोत्तोरी पांगुरता आनी हुंवारा भाशेन भिजयता. जशे परी ताज्या उदकाचें तो मीठ कोत्ता, तेच परी आपल्या दायजाचें निसणटण कोत्तात तांकां तो खास्त लायतलो. ताच्यो वाटो भक्तिवंतांक जितल्यो सरळ आसतात तितल्योच त्यो खोट्यांक आडखळींनी भरलेल्यो आसतात. सुरवातेक थावन बऱ्यो वस्तू बऱ्या मनशां खातीर आनी वायट वस्तू वायट मनशां खातीर रचल्यात. मनशाकुलाक जियेचे खातीर चड गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार उदक, आसरो, उजो, लोखंड आनी मीठ, गंवाचें पीठ, दूद आनी म्होंव, दाकां रोस, तेल आनी कपडे. ह्यो सगल्यो वस्तू बऱ्या मनशां खातीर बऱ्यो आनी वायट मनशां खातीर त्यो वायट जातात. कांय वादळ वारें खास्त लावपा खातीर निर्मिलां. आपल्या रागाच्या वेळार सैत्या भाशेन तो तांचो उपयोग करता. निसणटणाच्या दिसा त्यो हिंसा वोंकतात आनी रचणाराचो क्रोध थंडायतात. उजो आनी कोरव्यांचो पावस, दुकोळ आनी मरण हें सगळें खास्त लावपाक रचलां. रानवटी जानवरांचे विखाळे दांत, विंचू आनी सोरोप हें सगळें देवाक मांदिनांत तांचें निसणटण करपा खातीर रचलोली एक खास्त लावपाची तरवार. ताच्यो आज्ञा पाळूंक तांकां खूब धादोसपण भोगता आनी गरजे वेळार ते सदांच प्रितुमेचेर तयार आसतात. आनी वेळ येतलो तेन्ना ताच्या उतरांची ते बेपरवा करिनात. त्या खातीर सगळें हांवें कित्याक निहाळलां आनी बरयलां तें हांवें सुरवातेक थावन निचेव करून सांगलां. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां सगळीं बरीं आनी वेळ पावलो तसो गरजेक जाय तें तो दिता. हें ताचे परस वायट अशें तुवें म्हणूंक फावना, कित्याक फाटीं फुडें प्रत्येक वस्तूचें मोल सिद्ध जाता. तर आतां सगळ्या तुज्या काळजान आनी ताळ्यान सर्वेस्पराचे मोहिमेची वाखाणणी कर. देवाचें उतर हें.